काणक्या अब्बासवाड्यार हे गजानन परबाचें घर. घराच्या चारूय वटेन शेतांतल्यान व्हाळ तुंबून उदक येवन अशें भरलां. खळ्यांत सगळें घाण उदक भरिल्ल्यान घरांत वचूंक वाट ना. प्लॅटफॉर्म घालून घरांत वचपाक वाट करपाची परिस्थिती. आनी ही पडवी, तातूंतय उदक. घराच्या भितर वॉल मारून सगळें पचपचीत. दिवाळी काडटा घरान फोडले आमी. ते सगळे घरान भरला आमचे सगळे भायर भितर सगळे आमकां सगळे भरला. हय बांयो बी आमची सामकी हें जाल्या. ह्या जिवाणी येतात आनी कितें येता आनी कितें येता सांगूंक शकना आतां कितें कितें येता तें. ह्या गटारांनी अशी घाण तुंबल्या, घरच्या लोकांक दुयेंसांचो भंय. आनी आमची जाणटी आहा ती बंद शीक पडटा. हांवूय आतां शीक आसा. तें बरयल्लें आसा सगळें दिल्लें आहा तेंचे पळोवंकूच येयना जालें ते लीप कितें करतले. आतां डेंगू बीन जाल्यार आनी चड पळय. आनी आमच्या घरान ती दोगां जाणटे लोक रावता. जाणटेल्यांक वाली ना. मामलेदार, पंचायत, WRD, PWD सगळ्यांच्या कानार घालून जालें, कोणाकूच पडिल्लें ना. सरकारी प्रशासन म्हणटा ती गजाल आसा काय म्हूण दुबाव. आज आमची पयशी 4-5 म्हयन्यान आमी आतां त्रास काडटात. चड पावस जाल्यार 8 बार उदीक सुद्दां येता. फाटसून फुडसून उदीक येता. फायदो कितें सरकाराचो. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते.